दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्यानो आमचो मुन्ना त्याच्या फ्रेंडाक जेन्नाक मेळ्ळो. जेन्ना आरे जेन्ना तुज्या दुयेचें काजार जालें रे. तुज्या दुयेचें काजार जालें भारी कितलो खर्च जालो रे. आमकां बेन दिसता आतां म्हज्या दुयेच्या काजाराक कितलो खर्च आसा खंय नडचो. हांव गल्फांत वचून गळोवन आयलां जाल्यार डबा डबा जाता रे. कितलो खर्च रे आतांच्या काजाराक. इन्विटेशनान जावं धरून आतां बुको दिवं सकाळीं बिंता बांदून गुंडोवचें खंय पिंद रिब्बानां घातरचें खंय ताचीं मोलां हर एका संगतींत आनी पुरा मस्त खर्च रे. तुज्या काजाराक कितलो खर्च जालो रे जेन्ना. कितलो जालो रे जेन्ना म्हणलो आमचो मुन्ना. देखून जेन्ना म्हणलो कांय ना रे तेदो व्हडलो खर्च कांय ना खाली 15,000 काले म्हणटाय तूं. ह्या हॉलांचो खर्च जेवणाचो खर्च ह्या बुक्यांचो खर्च आनी तो सेंटर पीस म्हण ताचो खर्च येदो खर्च 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 काले 15,000 म्हणटाय. कांय 15 लागीं कितलो खर्च जालो गे तुका काले आमी खंय नडचो रे. तो ना रे खाली 15,000 रे. म्हज्या दुवेन म्हजे कडेन एक 15,000चे मोबायल दिलें. हांवें ताका तक्षण त्या 15,000चे मोबायल दिलें काडून. दीस रात मोबायल पसून बसलें आनी मोबायलार एक चेडो ताका भेटलो आनी तोय आमच्याच जातीक आसता असोच एक भुरगो मेळ्ळो आनी तो चेडो वडणी म्हण जालें आमकांय आनी कांय ना म्हणून. आनी आमी कांय ओप्पातांगी नांगी म्हणून तांचो लव चल्लो आनी ताका चेडूंक आमी ओप्पातांगी नांगी म्हणून. ह्या 15,000च्या मोबायलार ताणें चेडो पळोवन एकाक सिलेक्ट केलो. हांवें आनी बायल ओप्पा ना कोण ना म्हणून ती दोगांय हांगा तावन बेंगलोर पारारी जावन थंय काजार जावन ताचें काजार आनी जावन बरें आसात. आतां एक 6 म्हयने जाले आनी तांकां काजाराचो फळ एक भुरगो पोटांत आसा म्हणून खबर. कितें जावं दी 15,000 आनी म्हजे 15,000 आनी म्हज्या दुयेच्या काजारांनी शाबी जालें. 15,000 आनी मोबायल काडून दिला सकडी म्हजे पयशे जाले. आतां म्हज्या प्रायरिले 4 कास करून दवरल्यात. आतां म्हजें बायल आसा तांकां ती एक 5 जाणां भुरगीं बऱ्या अंतस्तार आसात. ते ताच्या आवय बापायक पळयतलीं. हें म्हजे कडेन काजार जालां मलगडे उरलीं परत बऱ्या शिकून बऱ्या जाग्यार कामार आसात. आतां आवय बापायक डायबिटीज सुरू जाला. ताच्या आवयकी बापाय डायबिटीज. आतां कोणाच्या घरा दवरूंक रेडी नात. कित्याक म्हळ्यार ह्या इन्सुलिनाचें मोल म्हणून पळयल्यार एक बोटलो ताका जाय हप्त्यांत एक बोटलाक जाय येद्यो बोटल्यो आनी ताका इंजेक्शनां आनी यूज एंड थ्रो इंजेक्शनां म्हणटा न्हू थोडोसो पयसो जाता. कोणाक दवरूंक नाका. येद्यो डायबिटीज नातिल्ल्यान तांच्या घरा आली. आतां दोगांयक उट्टूक डायबिटीज आयलां आनी आमगेर सोडलां. आमकां म्हज्या वयल्याक आनी म्हाका तांकां तांची आवय बापाय सोडूंक जाताय आमी दवरलां. आतां हांवें ही रिक्षा भायर येदोमसर बैल्या गांवांत काम केलें. आतां एक इलेक्ट्रीक रिक्षा हाडल्या. ताका चार्जीक मात पयशे येल्यार पयशे नात आनी तशें म्हाका मेळ्ळो पयशान पुरा हांकां वखदाक म्हणिल्लें जाता न्ही ताच्या मांयक आनी मांवाक ताच्या आवय बापायक म्हज्या मांयक आनी मांवाक. तशेंच म्हजी आवय बापूय म्हज्या सांगात आसात. म्हाकाय त्या जाणां भुरगीं आसात. तो रसुल्लो देव पोसता म्हणल्या बरी कांय म्हाका उणें ना रे. म्हाकाय कांय उणें ना. पूण आतां दुयेक आतां काजाराक आयलें जाल्यार खर्च कितलो जाता गे पळयचे. रसुल्लो देव पोसता म्हणल्यार म्हाका म्हजी कठीण फातये न्ही. म्हज्या पळय म्हज्या आवयक आनी बापायक दोगांयकी डायबिटीज ना. रसुल्लो देव पोसता. पूण ताच्या आवय बापायक हांवें तांकां दोगांयकी डायबिटीज हांवें इतलें वखद हाडिचें जाल्यार व्हडणी. म्हज्या भुरग्यांक कली पिडाना. म्हज्या बायलेक कली पिडाना. म्हाकाय कली पिडाना. म्हज्या आवय बापायक सद्याक कांय ना. ताका सद्याक कांय ना. रसुल्लो देव पोसता म्हणलो. पूण जेन्नून पळया गे जेन्नान ताच्या दुयेक 15,000च्या मोबायल काडून दिवन काजार करून सापीत करून सोडलें. मोगाच्यानो आमी म्हाका सुरू दियाकोन जावन जाल्ल्या उपरांत एक मिसांव ठाण्यांत हांवें आसुल्लो आनी थंय पाद्र्याब आसुल्लो. एक पाद्र्याब बरो वावर करतालो. लोकांक मोगाळटो जाल्लो. लोकांक बरें करतालो. थंय एक हॉस्टेल आसलें चलोवंक कश्ट जाल्यार पाद्र्याब ताच्या इश्टांक तांकां पळोवन बरोवन इल्ले पयशे हाडून ह्या दुबळ्या भुरग्यांक दुबळो गांव तो दुबळ्या गांवांत ह्या भुरग्यांक दवरून शिकयतालो.
थंय एक दिन्नू म्हणलो हॉस्टेलांत तो एक भुरगो आसलो 10व्या क्लासींत आसलो. आमी येताना तो 10व्या क्लासींत 9वी जावन पास जाल्लो, आतां 10वेक वचाचे. 9व्या क्लासीक आमच्या 8th 9th 10थाक एक हॉस्टेल केल्लें आमी. आनी आमच्यांत इस्काल आसा, आमचे कथोलिकांचें इस्काल आसा दियेसेसीक सरवल्लें. आनी थंय आमी थंय आमकां हॉस्टेल आमी केलां. अनाथ भुरग्यांक दवरलां थंय. एक 50 भुरगीं आसलीं तशें. तातूंत त्या 50 चेरक्या भुरग्यांत तेन्ना भोंवतणीचे पुरा क्रिस्तांव मात्र. आनी थोड्यांनी हिंदुवांचे भुरगे त्या वेळा हेर धर्माचे येवन आसले, थोडे आसले दुबळे भुरगे आवय बापाय येवन हांगा थंय सोडून येतेलीं. आनी कांय दिवंक नासलें. इल्लें आमकां भायर सावन कुमक मेळटलें, मागीर आमच्या सेऱ्या देरांनी इल्ली कुमक दिली, आमी चलयताले. त्या हॉस्टेलांत दिन्नू म्हणलो एकलो भुरगो आसलो क्रिस्तांवचो, दिन्नू म्हणलो. आनी तो भुरगो तुका बलिश्ट घट्ट. आनी तो काय करतालो म्हळ्यार ताणें इस्कालांतल्यान पयलीं धांवन येवचें आनी हांगा भुरग्यांक दवरलें आमी वांट दवरताले. आतां फोक आसलो सगळो 50 प्लेटीन घालून तो दवरचो. ते भुरगे म्हणून तांचे प्लेट आसात ते काडून व्हरतात. थोडे फावटी तांणी प्लेटांनी ताणें घालचो आनी हेरांच्या बशेक हात घालून खावचें. हेरा भुरग्यांची दुरां. आनी ती इल्ल्योश्यो दोशी करच्यो हॉस्टेलांत. घट्ट भुरगो. देखून ताका काडिजे म्हणून इस्कालांतांनी सांगलें, हेरांनी सांगलें आनी हेरांच्या आवय बापायनी सांगलें, सगळ्यांक सांगलें. पूण आमी काडलो जाल्यार भुरगो सांगिल्लें आयकता. हांव शिकयतालों ताका, लेक्का शिकयतालों. बरो करून करता, बरे मार्क काडटा. एक हुशार जालें आमच्या हॉस्टेलाच्या भुरग्यां भितर तो एकलो. दोतोर आनी परत शिकयलें, बरी शिकता. आनी कॉलेज सरमोन दिवसून आयकता, विचारल्यार पुरो सांगता, बुदवंतीक बरो भुरगो. पूण दोशी करचें आनी कितलें ताका खावंक आनी परत सोडचें घट्ट कुडीचो. ताका हॉस्टेलांतल्यान काडचे म्हूण सांगलें. देखून पात्राबाग आयकलो आनी म्हजे कडेन म्हणलो, हांवें ताका काड जालो, आमी हॉटेलांत काडल्यार वो भुरग्याक आनी शिकोवंक ना. खंय एक पाड जावन येता भुरगो. देखून आमच्या ताचो फुडार बांदच्या बरी एकालें करूंक जाता गे. आमच्या इगर्जेक सड्ड जागो ना, ल्हानसो जागो. आमचे इगर्जे लागून एक हिंदुवांचो व्हडलो जागो ताका. तेणें इल्ल्यो सगळे करतालो. हेणें इल्लोसो जागो ताणें आमच्या इगर्जेच्या कंपावंडा लागून तिल्लो जागो आसलो. ताचे कडेन आमी वचून आनी पात्राबांक विचारलें, तुज्या जाग्यार खालीच आसा. आमी इल्लें उदक घालून इल्लीशी कृशी करता, भुरगीं आसात. देखून एक 10-15 सेन्सार आमकां एक शिरो कोणशाचो सोडून दिता गे. सोडून दिता म्हणालो तो. तुमी करा म्हणालो. पूण म्हाका जाय जाल्यार सांगता, तुमी सोडून म्हणालो. जायत म्हूण सांगलें. आनी आमी तेन्ना उतरून येता वचून ताका सांगलें, तेन्ना वचून इल्ली तुवें रांदय करीचें, पापाय रूख लायचे आनी कणगी लायचे, मागीर कुड्ड कणगी लायचे आनी रूख कणगी लायचे म्हणून. आनी ताका रूख कणगेचे फांट्यान दिल्यो. कामांत हुशार दिसकलो जावन येतालो. ताका इल्लें आमी चड रांदून ताका घेवन दितालीं. आनी हांगा भितर इल्ल्यो आमच्या इल्लें कालें चपात्यान उरिल्ल्यो पुरा इल्ल्योश्यो ताका दिवच्यो. ताका जेवचें खावचें म्हळ्यार भारी. ताका तें बरें काम कर. आनी कामांत ती बार हुशार. आमी येतालो तें सांगता, म्हाका सड्ड काम करूंक जायनासलें. तो 10वेंत आसलो जाल्यार 16 वर्सांचो घट्ट तो कसलें काम करतालो म्हणना. देखून सोमाक मोटवो तिके आनी घट्ट बरें काम करतालो. आमी मस्त पापाय रूख लायले. ताणें कोंडून आनी दिवचें, आमी पापाय रूख दिवन लावचें सारें आनी परत घालून. थंय हळड्यान सारें मस्त मेळटा. वचून आमी सारें हाडचें थंय घालचें. आनी उरले भुरगे परत कळोवंक घेता आमी तोठाक घेवचें. हांवें ताणें आनी एक भुरगो करून. आनी मस्त वायटची भाजी लायली आनी आमी रांदय लायली, मागीर पापाय रूख लायले, कुड्ड कणगी, रूख कणगी पुरो लायली, वाल कणगी लायली. आनी एक 2-3 म्हयने जाताना आमकां फळ मेळोंक सुरू जालो. वाल कणगेचेर कणगी जाली, ताका उकोवन दिताना बारीक कशी कणगी उकोवन घट्ट कातालो तो. आनी कणगी कणगेची रांदय भुरग्यांक हॉस्टेलांत रांदय जाली, बबली आनी परत जाली. आनी रांदय दिवंक सुरू जाली. पपाय पिकताना आमी एकिनातले आनी पुरो खातान भुरग्यांक पपाय दिवच्यो आल्यो. तांणी तिका लायिल्ल्यो रूख. पळय भुरगो बदल्लो. हें दोशीक करचें रावलें, सोर कामचें रावलें आनी परत ताका आमी इल्ले शेंगा लाडू तें परत गेल्यार हाडून दवरताले भितर आनी ताका लोक वापरून दिताले एकल्याक. आनी तो तिका मोगासो जालो. भुरगो इस्कालांतल्यान फाट जातालो. 10वेच्या क्लास बरें लेक्का शिकताले. हांव शिकयतालो ताका सायन्स आनी पुरा. आमच्या इस्कालांत तो तिसरें स्थान काडलें सगळें इस्कालांत. शिक्षण 10वेचें रिजल्ट आयलें ताका. ताच्या मागीर तो कॉमर्स काडून शिकलो तो. खंय रावन ताका एक आमी उलोवन करून दिलें, थंय शिकलो. मागीर शिकून जाले उपरांत बेंगळूर गेलो. व्हडलें बरें काम मेळ्ळें, गव्हर्मेंट कामाक गेलो तो. B.Com जालें ताचें. गव्हर्मेंट कामाक गेलो. मागीर M.Com आनी परत शिकून आयलो तो. आनी बरें काम केलें. इल्लेशें गव्हर्मेंट कथाचें जावन पोलिसांच्या डिपार्टमेंटाक गेलो आनी पोलीस जावन ताणें बेंगळूर व्हडलें घर करून आनी आतां बऱ्या कामार स्थानार आसा. जर तर काडलो जाल्यार तेणें भोंवन पोलीस जावन भोंवन
कैलीं पोटाच्या बुके खातीर कालून स्वर कांय जेलांत आसतगी पूण ताचें रूप बदलिलें. ताका मुखल्या फुडाराचें एक पिंतूर आमी दिलें. मुखल्या फुडाराची एक आयडिया दिली. एक वाट दाखयली ताका. त्या वाटेन तो चल्लो आनी सक्सॅसफूल जालो. ताका शिक्षा दियेताली. ताणें सोरिल्ल्या वेळार भितर येवन ते आमच्या इगर्जे भितर येवन आमच्या पात्रांवाच्या घरा येवन तो लाडवाचें पॅकेट जोडलें काडून दवरलो. ताका शिक्षा दियेताली. पूण ताचें रूप बदलून त्या बरी एक वाट दाखयली. मोगाच्यानो हें जावन आसा लिसांव आयच्या वांजेलाचें. जेजू कशें एकल्याची जिणी बदलिता तें. मोगाच्यानो आल्ली बाई म्हणाली वो प्राजिताचो काळ, वो क्रेस्म प्राजिताचो काळ कसलें प्राजीत करियेता म्हण तिणें एक सवाल केलें. हे प्राजीच्या काळार प्राजीत करीचें, कसलें प्राजीत करचें गे म्हणून. तेजो वेळार बेन्नीबाईन एक बरी जाप दिली. म्हाकाय ती जिणे करता बरी जाली. बेन्नीबाई म्हणाली, भोव बरें प्राजीत खाणा जेवणा विशीं न्हय म्हणाली. भोव बरें प्राजीत आमी करिया जाल्लें प्राजीत. भोव बरें प्राजीत आमी करिचें. कसलें तें? तें खाणा जेवण हें सोडटा तें सोडटा, हें खाण खायना तें खाण खायना, हें खाण उणें करता तें खाण चड करता, ह्या दिसा हें खाता त्या दिसा तें खायना. हें खाणा जेवणा विशीं गी. खाणा जेवणा विशीं बरें भोव बरें प्राजीत तें खाणा जेवणा विशीं आटापूण ना म्हणाली बेन्नीबाई. बगार बरें प्राजीत आटापूण आसा तें एकामेकाच्या संबंदा मदें त्या विशयांत. देखून प्राजीत काळार सदांच लोकांनी ती बेन्नीबाई म्हणाली सदांच आमी आमच्या मतींत आमचें फोकस खाणा जेवणा विशयां तें खायचें हें खावणुचो, हें आडवरलां तें धरलां म्हणून. देखून बरें प्राजिता काळार करिचें जाल्यार आपुरबायेचें भोव बरें प्राजीत जावन आसा तें खाणा जेवणा विशयांनी बगार तें संबंदा विशयांत. द बेस्ट पेनन्स इज नॉट अबावट फूड म्हणाली ती. द बेस्ट पेनन्स इज नॉट अबावट फूड, द बेस्ट पेनन्स इज अबावट रिलेशनशीप म्हणाली बेन्नीबाई. एका व्यक्तीन नैस दयाळाय दाखोवची. एक ते नैस उलाणे नैस संबंद दाखोवचो. नैस उलाणे म्हळ्यार कालिंगी म्हळ्यार एकल्या पळोवन नैस जावचें. हांवें बरोवन एक मोगाळी जावचो. एक नैस म्हणजे रूप दाखोवचें म्हळ्यार कालें. नैस कधी कालें म्हळ्यार येरांनी उलयतना आयकोवचें. येरांक कश्ट दूख आनी एकल्यार सांगल्या वेळार ते हळू जातात. काळजांत आसलें पुरा भायर घाल्यार काळीज हळू जाता, तकली हळू जाता, मौत पिशांतूर जाल्ली परतून ती शांत जाता, घट्ट जाता, बळवून जाता. आयकोवची म्हूण शांत गी. थोडे फावटी आस्पत्र्यांत आनी परत मस्त वळवळटात. आमी व्हडलें कांय करिना. तांकां बरो जावचें जाल्यार अर्दो घंटो बसून तांणी सगळ्यांक भायर धाडटा आमी. हे थोडे फावटी आसल्यार व्हडणी आनी तांणी उलोवंक सांगता. कितलें प्रायवंत उलयतात. हांवें गोरवां बांदून दूद काडून दूद विकून म्हज्या भुरग्यांक व्हड केल्लें. एकलो बरो शिकलो, एकलो शिकोवंक आयकनासलो, मागीर तो आयकनासलो भुरगो चड शिकलो, बऱ्या कामार आसा आतां म्हणून अशें परत तांच्यो काणयो सांगतात. ताका व्हंकल मेळ्ळी, तेका आमच्या सयऱ्यांनी सैरी केल्ली आनी ताणें बारी बरी सैरीक ती तेगा भुरगीं खोली आपुरबायचीं भुरगीं म्हजी सूण बरें अशें पुरो आदलें सांगतना तांचें खालें हळू जाल्ल्या बरी जाता. देखून रिलेशनशीप इज दया दाखोवची आनी कालें करचें म्हळ्यार मागीर कालें म्हणल्यार एक हांसो दिवच्यो. हांसो एक आसल्यार एकल्या पळोवन हांसल्या क्षणां आमी वाटेर येताना आमच्या वळखीच्यांक हांसया. ती हांसली म्हणी आमच्या ताणें हांसचें रूप आमच्या दोळ्यांत मुखार सबार दिसा दोळ्या मुखार येता. उडाच येताना तांचो दोळ्या मुखार तांचें हांसलें तोंड आमच्या दोळ्या मुखार येता. देखून हांसो बारी बऱ्यो पीड हाळू करता, मोत हाळू करता, काळीज हाळू करता. तूं कोणाक एवॉयड करता गे. थोडे फावटी आमी तांणी येता आमी चुकोवन येता. तूं कोणाक एवॉयड करता गे, चुकताय गे. पळय ताका तूं बिईंग नायस जायचें. तुवें बिईंग नायस कोणाक तुवें नायस जायचें. तूं कोणाक एवॉयड करता पळय चुकयता तांचे कडेन उलोवंक नाका, चेड उलोवंक नाका. तांकां एक तूं हांसो दी गी म्हणाली बेन्नीबाई. एक तांचें उलयतना आयको गी. तांकां नायस जावचें म्हळ्यार ताणें उलयतना आयकोवचें. तांणी हांसो दिवच्यो. वही तशें तांकां भेट दिवची. हें नायस बिईंग नायस म्हणून नायस जावचें. तुका काम करचें पुरो जाल्ल्या वेळार काम करून पुरो जालें तुका म्हणजे पुरो जाल्ल्या वेळार कोणाक कुमो करूंक जातात. थोडे फावटी सकाळीं सावन जल्म सरू हांगा कावन्सिलींग करून इतलो लोक येता की पुरो जाता. काल म्हाका इतलें पुरो जालें गे अब्बा मस्त पुरो जालें. काल मस्त कितलीं जण आयलीं म्हण ना. एक रेस्ट काडया म्हूण भितर येताना कोणें येवन बेल केलें.
उठचेंत नाका म्हूण बगलें पूण उठोन आयलो हांव. तें बारी बरें. कित्याक लागून आमकां पुरो जाल्ल्या वेळार ती तांच्यो मस्त कश्ट जाले पयस जावन ती आयल्यान ताका टायम गोत्तू ना आनी येवन पावल्यान मस्त कश्ट घरांत तांचे पुरो समस्या आयकून सैतानाचे उपाद्री न्ही ते अशें जाल्लें वळखपाली ती मागीर ओप्पून गेली हळू जावन गेली. आज मॅसेज गेल्या तिच्या सुणेन मॅसेज गेली बारी बरी. पयले फावटी आमकां बरी न्हीद पडली, घरा वचून बरें जेवलें हांव, बरी न्हीद पडली, बरें शांत जालें, घरा उजवाड खळो खळो बगताले उजवाड जालो म्हूण तें हांव रेस्ट करण्याच्या बदलाक वचून म्हजो बेस्ट टायम तांकां दिल्ल्या वेळार. कोणाक हितून कुमो करशी जाल्यार तुका काम करून पुरो जाल्या वेळी कोणाक इल्लीशी कुमो करूंक का. ती कुमो केल्ल्या वेळार तांच्या जिणेंत उजवाड जाता, काळोख पयस जाता, बेंबिरांत पयस जाता, धैर्य एका तराचो उल्हास जाता. तसलें तें ह्या करेजमांत करीचें, तें ह्या प्राजत काळांत करूंक शिकायचें. ताका वो दिला प्राजताचो काळ. हें सोडूंक तें सोडूंक नॉट अबावट फूड. इट इज मेकिंग अदर्स लायफ गुड. नॉट फूड बट मेकिंग अदर्स गुड. कोणाकी तुजो सांगात दिजे, कोणूय सांगात आशे येतात, एकसुरें जायना. मनशांक एकसुरें रावंक जायना. थोडीं पुरो भुरगीं भायल्या गांवांनी आसात, हांगा एक एकलीं म्हातारीं आहात, तांच्यो गांठी दुखय, पांय दुखय, ज्यो त्यो सांगच्यो पिडा म्हणून पळयल्यार सांगचे नाका. आदल्यो काणयो सांगल्यार खुशी जाता. ह्यो गेल्ल्या कडेन पिडात एका वयरी पिडा सांगची ह्या म्हाताऱ्यांनी. कितें म्हळ्यार भुरगीं पुरापर गांवांत आसात, हांगा कोण नात. आनी अशेंत हांवें पळयलें कितल्या घरांनी एक एकलीं दोगां एक म्हातारीं आहात, तरणाटी एक्की नात. कितलीं घरांनी आमी गेलीं म्हण म्हातारीं मात आहात, तरणाटी नात. आनी कोडयाळ कांय म्हाताऱ्यांक सत्त गांव जाता कोण ना. म्हाताऱ्यांचो पळय कितल्या घरांनी पळय एकलीं दोगां म्हातारीं. आनी 4-5 वर्सांनी कांय कोण एका घरांत म्हण एक तरणाटे आसात की म्हणून सगळ्या म्हाताऱ्यांचो कोडयाळ म्हळ्यार म्हाताऱ्यांचो गांव व्हडली माणसांनी आबाचो गांव म्हूण जाता कोण ना. कारण तरणाटी नात. ती बेंगलोरांत खंय आनी ती गल्फांत खंय आनी जर्मनी खंय, ऑस्ट्रेलिया खंय, युरोपांत खंय, हांगा नात तरणाटी नात. तर हांगा कांय म्हातारी मात्र आमकां दिसता मस्त घरांनी. आनी 5 वर्सांनी कली परिगत जायत की म्हाताऱ्यांचो कोडयाळाचो गांव म्हळ्यार म्हाताऱ्यांचो गांव जाता. देखून यो कर मोगाच्यान केन्नाक आमी इल्लोसो वेळ दिल्ल्या वेळार तूं मोबायल पळोवचें उणें कर ना, इल्लेशें उणें कर. मोबायल पळोवच्या वेळी कोणागेर तुजो सांगात जायचे. मोबायलाक दिवचो सांगात तांकां दिलो जाल्यार तें अर्थाभरीत जाता. त्यो ह्यो करण्यो अर्थाभरीत. आमी खुशेन करिनातल्यार सॅक्रिफीस करूंक मस्त कश्ट. तूं सॅक्रिफीस करता जाल्यार मोबायल सोडिचे आनी एकल्याक कुमो करचे, ते सॅक्रिफीस म्हणटात. तो सॅक्रिफीस करूंक सुलाभ न्ही, मस्त कश्ट. देखून आपूण खुशेन करिनातल्यार तो सॅक्रिफीस करूंक मस्त कश्ट. खुशेन मोबायल आसना मोबायल दवरता, म्हजो इल्लो सांगात तांकां दिता म्हळ्यार सॅक्रिफीस करूंक मस्त सुलाभ. सॅक्रिफीस खुशेन करिनातल्यार सॅक्रिफीस करूंक कश्ट. देखून मोगान सॅक्रिफीस केल्यार तो सॅक्रिफीस गूंड संतोश म्हाका फाटीं दिता. केदाळ हांवें मोबायल सकयल दवरना. मोगान हांव हेरां खातीर म्हजो वेळ सॅक्रिफीस केला जाल्यार ताणें त्या वेळार म्हाका हाडलो संतोश उरल्या खंयच्यान ते मेळना. ह्या करेजमांत ह्या प्राजत काळार असलें प्राजत केल्यार तें अर्थाभरीत जाता मोगाच्यान. आमकां मेळ्ळो संतोश असल्या वरवीं. खाण जेवण सोडलां तें खाता, हें खाता, तांत्यान सोडल्यान तें सोडलें, त्यातून न्ही मेळचो, फुड्डांत न्ही. इट इज बीइंग गूड टू अदर्स, नायस टू अदर्स. करेजमांत असलें प्राजत केल्यार आमचे करेजमाची जिणी करेजमाचो काळ अर्थबरी जाता. नेल्लीबाई म्हणाली आमची भलायकी कशी आसा म्हूण पळोवंक आमी तवळ हेल्थ चॅकअप करता म्हणाली नेल्लीबाई. आमी हेल्थ चॅकअप करता, रगत परिक्षा करता, आमची भलायकी कशी आहा पळोवंक तवळ हेल्थ चॅकअप करता. आनी आमी रगत चॅकअप करता, डायबिटीस आसा गे पळोवंक, BP प्रेशर पळयता, चॅकअप करता, प्रेशर कशें आहा, BP कशें आहा म्हणून. तशेंच आमी आमचें अंतरीक पयन द इनर जर्नी आत्मीक जिणेचें एक चॅकअप करीचे म्हणून नेल्लीबाई म्हणाली. म्हजो आनी देवा मदलो संबंद कसो आसा म्हणाली देवी. कसो आसा पळयचे. म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद बरो आसा गी, घट्ट आसा गी म्हूण पळयचे म्हणाली नेल्लीबाई म्हणाली. हेरां संगी म्हजो संबंद कसो आसा, देवा आनी म्हज्या मदलो संबंद कसो आसा, हेरां संगी आनी म्हज्या मदलो संबंद कसो आसा म्हणाली नेल्लीबाई. देवान म्हाका दिल्लीं तालेंतां, देवान म्हाका दिल्लीं देणी, देवान म्हाका दिल्लीं हीं तालेंतां हांव कशें वापरतां, कशें यूज करतां तीं.
म्हजे लागीं हांव वय आपायाचो डेंजराच्यो कसले थंडे संवयो आसात गी आपायाच्यो संवयो आसात गी म्हाका आनी हेरांक आपाय हाडच्यो डेंजरस टेंडन्सीज आसात गी म्हणली नेल्ली बाय. हें परिक्षा तपासणी करीजे हें तपासणी करीजे म्हणजे तें कसली फाट संवयो आसात म्हणून हे परिक्षा करून पळयचे आनी हांवें कितें करेक्ट करीजे तें करेक्ट करीजे. हांवें पळय थोडे करेक्ट करीचे म्हज्या जिणेंत थोड्यो संवय आसात थोडे हांव आड गेलां म्हज्या जिणेंत ते हांवें करेक्ट करीचे हें प्रायजताच्या काळार करीचे म्हणली बेन्नी बाय. आमच्या जिणेंत थोडें पळय करेक्ट ना सीदा ना आड गेलां आड गेल्ल्यो संवयो परतून नीट वाटेक हाडीचे तपासणी करीचे परिक्षा करीचे कितें तें हांवें करेक्ट करूं का तें करेक्ट करून सोडिचे ना तर आमी गुंड फोंडांत शेणाच्या गुंडयेंत पडटा म्हणली. कळ्ळीं उतरां पळय देखून आतां परिक्षा करचो वेळ म्हज्या कोशार्दाची म्हज्या आंतरीक जिणेची आंतरीकपणाची अत्मीक जिणेची परिक्षा करीचे म्हणली. प्राजीत काळार जतूबाई म्हणली प्राजीत काळार पाड संवय वयर जैत वरीचे म्हणली. जतूबाई म्हणली प्राजीत काळ म्हळ्यार आसो काल्या गो साडीस्तीच कितेल्या आमच्यो फाट संवयो आसात ताचे वयर आमी जैत वरीचे म्हणली. हें कशें गी म्हळ्यार ती म्हणली आतां बिडी सिगरेट वट्टेल्यांक ती फाट संवय तो आमचेर फाट परिणाम घालता म्हण तांकां कळटा. आतां बिडी सिगरेट हांव वट्टाना तांकां कळटा हे म्हजे लंग्साचेर पुरा पाड घालता पाड संवय जाता म्हाका हार्टाचे प्रॉब्लेम्स जाता. लेखावर्त्यान पियेताले मनीस आतां इल्लें पियेताले न्ही लेखावर्त्यान सकाळीं पियोवंक सुरू करताले पळय ते लेखावर्त्या पियोवण्याचे मनीस हें पियोवणें म्हज्या काळजाच्या पिडेक आनी म्हज्या जे भलायकेक हें मारेकार म्हूण तांकां कळटा गे मोगाच्यानो ह्यो संवयो नैतीक पाड संवयो मॉरल बॅड हॅबिट्स. आतां सरो पाड पिंतुरां पळोवचें गॉसीप म्हळ्यार खबरो उलोवच्यो म्हळ्यार आले तांकां दोगांक हांवें त्या हातूं सुपरमार्केट गेल्लीं तीं दोगांय वट्टूक हें ट्रॉली लोटून येतलीं हांवें पळयलें तांकां दोगांयक पळयलें आमचो इसो न्हवरो आनी ताची बायल तांकां थंय पळयलें हें गॉसीप आमकां काय कोण खंय ते येताना तो खंय ताच्या साजलो खंय मुखार मेळ्ळी आसली ना हांसोन येतलीं तीं म्हूण खबरो उलोवच्यो हाका म्हणचें खबरें तांकां हॉटेलांत हांवें पळयल्लें हांकां थंय मार्गार पळयल्लें तांकां इगर्जेच्या वाठारांत उबे रावन उलोवचें पळयल्लें तुका काल्यात त्यो खबरो ह्या खरेंच मात ह्यो सोरो पिवच्यो ह्यो खबरो कसल्याक सिगरेट वटचे कसल्याक वय खबरो युजलेस व्हिडियो पळोवचे युजलेस व्हिडियो कोणें धाडला सकाळीं सांजे म्हणून युजलेस म्हाका काल्याक त्यो व्हिडियो कल्यो बेश्टें तरी न्हवऱ्यांचें विशें व्हंकलांचें विशें ताचे विशें आसचें गिचें अर्थच ना थोडे फावटी 3 मिनटांचे 4 मिनटांचे व्हिडियो करून घालतात हे पाड व्हिडियो युजलेस पाड म्हणना हांव त्यो उपकारा पडनातल्यो व्हिडियो पळोवचें सगळो दीस बसचें तांकां पळोवन बसचें व्हिडियो पळोवन आतां हर एकलो एक व्हिडियो करून घालतात हर एक जोडे एक व्हिडियो करून घालतात अर्थच ना कांय ना आसचें मागीर ग्लास लिपोवन दवरचो आनी सोरो वचून ते भायर घालचो आनी आसचें कळ्ळें युजलेस व्हिडियोचेर वेळ पाड करचो मागीर ऐशारामी वस्तू ते लग्जुरियस वस्तू काडूच्यो एक आवय म्हणटा म्हाका आवय म्हणटा ताच्या भयणीन खंय ताच्या भयणीच्या दुयेक हिणें काम करून दिलें खंय दुबायंत आनी तें काम करून ताका बरें हुशारा खंय वयर आयलां खंय आनी एक बॅग वॅनिटीचें बॅग हाडून तें ताचें फ्रेंड करून काडून घरा धाडिना खंय पयशे जमा धाडिना आवय खणी पळय इतलो पयसो दिवन तांणी शिकयलां आनी भायर धाडलां आनी हिणें ताका इन्फ्लुएन्स करून बऱ्या कंपनीन काम करून दिलां थंय ताणें वयर आयलां सेमी गव्हर्मेंट कंपनीक खंय बऱ्यो सांबाळा खंय चेडवाक ताका बरें प्रमोशन मेळ्ळां खंय चेडवाक हे वॅनिटी बॅग एक बॅग हाडूंक आनी पांयाच्यो शूज हाडूंक ऑस्ट्रेलिया गेल्यात खंय ती भोवंक आनी थंय तावन बॅग हाडणार 1 लाखाचे वयर बॅग खंय तें पळय आमचीं भुरगीं आमी खंय तांकां कशें जिवंक शिकयता मोगाच्यान कशें जिवंक शिकयता ऐशारामी वस्तूच्यो दुडू इबाडचो ऐशारामी लग्जुरियस वस्तू एका 1 लाखाचे वयर म्हणाली विजा दिता जागे विजा दिता म्हणून पयशे काडूचे चिटींग करचें देखून हें मॉरल बॅड हॅबीट चीट करचें मॉरल बॅड हॅबीट मागीर जागे दिता म्हणून जागो दिता म्हणून तो जागो दुसरा इकचो आनी हाकाय इकल्या बरें करचो हाचे पयशे लुटचे
वा जागोवपा पयशे काडूनचे फाटीं दिवचे नात चिटींग करचें हे मॉरल बॅड हॅबिट्स हाचे वयर आमी जैत वरिजेया देखून तशें खाली आमी हें सोडलां फुड्डू तें सोडलां फुड्डू हें जेवण सोडलां तें खायना हें खायना न्ही असल्यो संगती चीट करचें सोडलां हिंगी खोबरो उलोवचें सोडलां हिंगी आयशार आमी वस्तूंचेर दिश्ट घालचेर जैत येला हिंगी हें पुरो म्हज्या मुखल्या जिणेन कंट्रोल करूंक आतां शिकाचें करेजमांत हें करेजमांत आमी ओवरकम करूंक प्रयत्न करीचे असल्यो संवयो ओवरकम करूंक प्रयत्न करीचे पळय प्राजिता काळा सोदूंक कितलो अर्थ बरीत पळया गे प्राजिता काळार हें पुरा सोडच्यो ह्यो संवयो सोडूंक हो काळ अर्थाबरीत काळ हें पुरा सोडटाना आमचें जिवीत कितलें अर्थाबरीत पळया ह्यो प्राजीत काळ हें पुरा संगती सोडूंक जेवण सोडूंक तें सोडूंक हें सोडूंक खावचें जेवचें उणें करून मात्र न्ही हेंय सोडूंक पळय प्राजिता काळ कितलो अर्थाबरीत कितलो संतोशभरीत म्हणाली बेन्नीबाई प्राजिता काळ संतोश तिच्या तोंड बेन्नीबाईच्या तोंडार आसत ती म्हणटा प्राजीत काळ रडचो न्ही तो संतोश पावचो कित्याक म्हण आमच्यो ते गुण्याव आमचो अवगुण उणो जाताना बरो गूण संतोश आनंद आनी शांती समाधान वाडटा म्हणटा ती कळ्ळें तिचें उलाणें म्हणना कळ्ळें मस्त ती येळिल्ली मनीस देवाच्या स्पिरितान बरिल्ली नीज मागणें केल्ली दाजान उपकार केल्ली कुटाम बरें बांदून हाडली देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत ती आशिल्ल्यान ह्यो संगती तिका सांगूंक जाता ह्यो पुरो काळजां नातल्यो संगती तिच्या जिण्यान नातल्यो जाल्यार तिका सांगूंक जाता तें ना देखून शी जॉयफूल आनी ती म्हणटा जो हो काळ प्राजिताचो काळ जॉयफूल आनी मिनींगफूल अर्थाबरीत आनी अर्थाबरीत संतोशभरीत काळ हो म्हूण देखून अर्थाबरीत जिणी जिवंक संतोशभरीत जिणी जिवंक हो काळ म्हणटा ती वो वेळ डायट बदलूंचे न्हय काळीच बदलूंचें म्हणटा बेन्नीबाईचें उतरां पळया इट इज नॉट ए टायम टू चेंज द डायट बट नॉट चेंज ऑफ डायट बट चेंज ऑफ हार्ट नॉट डायट बट चेंज ऑफ हार्ट हेरांनी आमकां बरें ट्रीट करीत म्हणून आमी अपेक्षा करता पूण आमी हेरांक बरें ट्रीट करचें मोगान ट्रीट करचें मोगान पळयचें वय तांकां दुखोवचें कसलें हांवें उलोवन जो हांवें करून जो आमकां दिल्लें काम हांवें बऱ्या तरान करचें म्हाका कसलें काम करूंक दिलां तें बरें करून करीचें म्हणटा ती तेंच प्राजीत कालाचें मान म्हणटा ती ताका वतुजी म्हणटा हेरांक बरें ट्रीट करूं कशें म्हाका फाट ट्रीट करून जो म्हणून हेरांक बरें ट्रीट करून आमकां अपेक्षा तशेंच हेरांक आमी बरें ट्रीट करचें हेरांक आमी मोगान पळयचें हेरांक आमी दुखोवंक वचून जो आनी आमकां दिल्लें काम आमी नियातीन करीचें म्हणटा बेन्नीबाई हें करेजमांत तुवें बांदून हाडचें जिवान हें संतोश हाडटा जिवान अर्थाबरीत करता म्हणटा डायट बदली नाका तितलें मात्र न्ही तुवें काळीज बदली म्हणटा बेन्नीबाई प्राजीत काळार सार्थक स्वार्था बदलाक मोग दाखय म्हणटा ती स्वार्थ आसल्यार तुजे कडेन स्वार्थ काड मोग घाल मोग करची तसली आमी जायचे स्वार्थ काडून मोग करची तसली जायचे म्हणटा लग्झुरी बदलाक लग्झुरी बदलाक इल्लेशें वांटून खाणें हेरां लागीं तुजे आसलें 1 लाखाचें बॅग हाडच्या बदलाक 50,000चें बॅग हाडून उरले इल्ले पयशे गत नादारांतल्यांक वांट शॅरींग कर म्हणटा ती आनी हें वयता द्वेशाच्या बदलाक बोगसाणें दिवचें तसलें तुजें काळीज आसूं दी द्वेश वय तशें हेट करचे बदलाक द्वेश करचे बदलाक बोगसाणें दिवचें मोग करचें काळीज आसूं दी म्हूण तक्षणां रेण्णीबाई म्हणाली जेजू ह्या संवसारांत आसता जेजून कांय बरोवंक ना म्हणाली रेण्णीबाई म्हणाली जेजून ह्या संवसारांत आसतना कांय बरोवंक ना कांय ताणें बूक बरोवनात वांजेलांत बरयल्लें कांय ना म्हूण त्यो वांजेल बरयल्ल्यो कोणें बेन्नीबाई म्हणाली वांजेर बरयल्लें ताच्या शिसांनी जेजून न्ही ताच्या शिसांनी बरयल्लें जेजून ताची शिकोवण दिवंत गेलो मागीर शिसांनी पवित्रात्म्याच्या स्पिरितान पवित्रात्म्या शिसांक प्रेरण दिवन पवित्रात्म्याच्या प्रेरांनी जेजूच्या शिसांनी वांजेल बरयलो मातेवान मार्कान लुकान आनी जुआवन वांजेल बरयलो देखून हें सारकें जेजू कांय बूक बरोवंक ना पूण ताणें बरयलां म्हणाली बेन्नीबाई जेजून बूक बरोवना जावंक पुरो जेजून बरोवना म्हणूंक जायना जेजून बरयलां तें आयच्या वांजेलांत आसलें जेजून बरयलें म्हणालो
जेजून बागोवन धरणीर बरयलें, ताच्या बोटान ताणें बरयलें, धरणीर बरयलें. फिलोमेनान विचारलें बेनिबाये लागीं, बेनिबाय, जेजून बागोवन आयच्या वांजेलांत, आयताराच्या वांजेलांत जेजून बागोवन धरणीर कितें बरयलें म्हूण विचारलें. देखून बेनिबायन एक जाप दिली, जेजून कितें बरयलें तें आमकां कोणाकच कळीत ना. वांजेलां ना ताणें कालें बरयलें, जेजून बागलो, धरणीर धुळीन ताणें बरयलें म्हूण आसा. तें बरयलां म्हणटा. जेजून बरोवना म्हणून ना, ताच्या बोटान धरणीर बरयलां. ते शिवाय दुसऱ्यान बरोवना, इतलें मात बरयलें आसा. बेनिबाई म्हणाली, जेजून कितें बरयलें तें आमकां कळीत ना. देवान आपल्या बोटान फातरांच्या पळयांचेर 10 उपदेश ताच्या देवाच्या बोटान बरयल्ले म्हूण आसा. निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 1 अध्याय 18 श्लोक म्हणाली बेनिबाई. निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 1 अध्याय 18व्या श्लोकांत जेजून ताच्या बोटांत पत्राच्या पळयांचेर 10 उपदेश बरयले. आनी ते 10 उपदेश आमकां पाळूंक परजेन पळोवन देवा लागीं येवंक शुद्ध जिवान, शुद्ध काळीज, मोवाळ मोन आनी न्याय नितीन जियोवन, बरी जिणी जियोवन, फळादीक जिणी काडून बापा लागीं येवंक ते 10 उपदेश पाळल्यार जाता म्हूण देवान 10 उपदेश ताच्या बोटान बरोवन मोइजेच्या हातान दिले. 2 पोळयो दिल्यो. वो एक बोळादीक संकेत आमकां प्राजीत काळार कसो जियेचे की 10 उपदेश पाळोवंक ह्यो बोळादीक संकेत ताच्या बोटान बरयले. आज जेजू बरयता ताच्या बोटांत. मोगाच्या न्हू, जेजून बरयल्लें आमी सडावत कालें बरयलें गे म्हूण बेनिबायक म्हणाली. म्हाका म्हज्या काळजा लागलें. जेजून बरयल्लें आमी सडावत ओवरलूक करता म्हळ्यार सडावत पळोवंक गुमान करूंक आमी मौन उरिना. जेजून कितें बरयल्लें तें आमी कालें पळय पळोवंक आमी केलें पळय ओवरलूक करता. ओवरलूक म्हळ्यार आमी गुमान दिना. तें सोडून सोडटा आनी एक पळयता पळय. आमी कालें सोडटा पळय, कालें गुमान दिवंक आमी चलवता पळय, काल आमी गुमान दिना पळय, सडावत आमी कालें पळोवंक कुशी व्हरना पळय, तें आमी कुशी व्हरिनातलें. पळोवंक ओवरलूक केल्लें, पळोवंक आमी गुमान दिनातलें, तें जेजून पळोवचें बरें बरयलें म्हणून. सांत जेरोम सांगता जेजून कालें बरयलें गे म्हणून. जेजून बरयलें त्या स्त्रियेक पळय तांणी व्हडून हाडून ते आमच्या म्हूण इतल्या लोकां मुखार उब्याक करतना ती बेनिबाई म्हणाली, ती काय फिलींग नात गे, ती काय बोगना नात गे. तिणें केलें सोडून हें केलें म्हळ्यार सगळ्या लोकां मुखार हाडून तिका ह्या नमुने ट्रीट करतना तिका फिलिंग्स नात गे, तिका स्त्रियांक चेडवांक फिलिंग्स नात गे म्हणाली. तिच्या दोळ्यान दुकां भरलीं. आमच्या समाजीन थोडे फावटी आनी एकल्याचे खबरो उलयतना त्या चेडवांक त्या चलयांक फिलिंग्स नात गे. ह्या दारूण काळीज आसल्यानी मात अशें करचें म्हणाली. देखून ती म्हणाली जेजून बरयलें कालें म्हळ्यार तांची फिलिंगांक बालमनशाच्या स्त्रियाक वोंड हाडून हाडटाना तांणी फिलिंगां नासल्या बरी त्या स्त्रियांच्या फिलिंगाक गुमान दिनात हे म्हणून जेजून बरयलें म्हणटा ती. स्त्रियांच्या फिलिंगाक गुमान दिनात म्हणून. मागीर ताणें बरयल्लें स्त्रियेक गुन्यांव मांडिल्ल्या त्या दारूण काळजांच्या व्यक्तीचीं नांवां ताणें त्या गुन्यांव ताणें पाता केलां. तांची पातकां जेजून कोणें पुरा त्या स्त्रियेक धरून वोंड हाडलां तांणी केल्लीं पातकां जेजून एका फाटल्यान एक बरयलें. अहलेल्या मनशान किन्नून अहलें पातात, नेन्नून अहलें पातात, वान्नून अहलें पातात, अन्नून अहलें पाताक केलां म्हूण जेजून धरणीर बरयलें म्हूण म्हणाली बेनिबाई. तांणी दुसऱ्या वोंड हाडलां तांचीं पातकां पळोवंक ते ओवरलूक करतात. म्हजीं पातकां हांव पळयना, हेरांचीं पातकां पळयता. तुजीं पातकां पळयनाय पळय तें जेजून बरोवचीं. तुजीं खंयचीं पातकां तूं वळखनाय, तूं पळयनाय, हांव अशें पाताक केलें म्हूण तूं चिंतिनाय पळय, तहलें पाताक जेजू तुज्या मुखार आज बरयता धुळीन. तुवें पळोवन तुजो पातर सकयल काडून तुवें दवाजे म्हणून जेजून तें बरयलें. तुजीं पातकां तूं खंयचीं पळयनाय पळय, तुवें पळोवन कुमसारा सांगून रडल्यार तूं आनेकाचीं पातकां उस्तून घालनाय. तुजी हस्कत काय वळखून पातकां तुवें पाद्रवाट सांगून कुमसारां सांगून तूं प्राजीत केल्ल्या उपरांत ती पातकां तूं करिनाय. तूं थोडीं पातकां वळखनाय. हेरांक कोश्टूंचें, बायलेक कोश्टूंचें, ताका कोश्टूंचें, ताच्यो खबरो उलोवच्यो तूं वळखताय. कितले फावटी खबरो उलयताय वळखताय तूं? ती वळखनाय पळय. देखून तुवें अहलेल्याच्यो खबरो उलोवन अहलेल्याच्यो मान काडलाय. तुवें तुज्या सासूमांयक कशें केलें, तुज्या सुणेक कशें केलाय म्हणून ती तुवें पळयनातलीं पातकां जेजून बरयलीं म्हणून बेनिबाई म्हणाली. म्हाका ताटक्क जालें बेनिबाईचें आयकून. कितलें पळय कळ्ळें बेनिबाई कशी जाप दिली पळय. थेतलीं पातकां जेजून बरयलीं म्हूण. मागीर हें पूर्ण जालें जेरेमायान सांगिल्लें तें म्हणाली.
बेनीबाई म्हणाली, जरमायानं सांगला प्रवादी जरमायानं पयल्यान सांगलां, काल सांगलां जरमायानं, तुजे थावन फाटीं परतात म्हळ्यार देवाच्या कृपेक फुडकर नासतना, देवा नासतना तांच्यान तूं अधिकार सोलोवंक देवाक ते फाटीं गुंतात. देवा थावन फाटीं परतून तांकां वय थावन देवा थावन फाटीं परतात, कृपे जिवे सांडटात आनी संवसारी जिवीत जियेतात संवसारी. आनी थळ्यांची तांची नांवां धुळींत बरयताले म्हणून जरमाया प्रवादीन बरयलां. धुळीन कोणाचीं नांवां बरयताले? अहल्यांचे, देवा थावन फाटीं परतेल्याचे आनी बोंब्या पुजा करतेल्याचे. मागणें करनात, मिसा वचनात, बोंब्या पुजा, बोंब्या म्हळ्यार बोंब्या पुजा म्हळ्यार खाली बोंब्या पुजा करतात. म्हण थळ्यांचीं नांवां बरयताले. बोंब्या पुजा म्हळ्यार मोबायल आवलो पुरो सगळी सर्वस्व आल्या बरी, पूर आसल्या बरी, पुरो संतोश आनंद म्हाका तातूंत मेळटा, म्हजी भलायकी तातूंत मेळटा. मोबायल एक आलो आनी दीस रात ताचेर मोबायलार आसचें. मोबायल एक बोंब्या पुजा जाता मोबायल. आनी एक बोंब्या पुजा जाता खायलें म्हळ्यार म्हजे ती इश्ट, थोडे फावटी म्हजे ती इश्ट, तांणी काल इश्ट आल्या पुरो म्हाका सर्वस्व आल्या बरी. तांच्या सांगाता भोंवचें, तांच्या सांगात जेवचें, तांच्या हांगा खावचें, तांच्या सांगाता पिवचें, सगळो दीस इश्ट. जेजू इश्ट नाका, कुमसार नाका, साक्रामेंत नाका, मीस नाका, मागणें नाका, घरांत मागणें नात. वय तशें बोंब्या पुजा ती तशें कळ्ळें तुमकां अशें. आनी देवा थावन फाटीं परतेलें कोण मिसा वचना मागणें करनात, देवाक सांडलां म्हळ्यार तांचीं नांवां धुळींत बरयतले म्हूण जरमाया प्रवादीन सांगलां. जरमायाचें तुमी वाचा, जरमाया 17 अध्याय 13 श्लोक, 17:13, 17 अध्याय 13 श्लोक. तांची नांवां धुळीन बरयताले म्हूण. कात्रीन बाई म्हणाली, तक्षण बेनीबाईचें आयकून कात्रीबाई म्हणाली, आमी त्या स्त्रियेच्या पात्राचेर गमान दिता, त्या स्त्रियेच्या पातकाचेर आमची मोत, आमचें फोकस स्त्रियेच्या पाताक म्हणून. पूण दादले खंय आसात? दादल्यांनी थंय वायट कामां केल्लीं न्हय तिच्या सांगाता, ते दादले खंय आसात? ते पळोवन दवले गे, कोणें सोडलें नाका पळोवन वचोंक. त्या करण्येंत सांपडलेले ते दादले मेन्नक्यांत, मेन कॉट इन दी ॲक्ट म्हणाली ती. ते खंय आसात म्हणाली. देखून पळयत पुस्तकांत त्या करणी आदरल्या दोगांयकी, स्त्रियांकी आनी करणी आदरल्या दादल्याकी दोगांयकी मरणाची फर्माण दिजे, शिक्षा दिजे म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. लेवीशास्त्र 20 अध्याय 10 बरोवन आसा. द्वितीय नियमन 20-22. हें सुमार इजी, कितें म्हळ्यार अध्याय 20 ताचे अध्याय 10 श्लोक 10 लेवीशास्त्रांत, द्वितीय नियमन 20-22 तांतूं बरोवन घालून दोगांयकी म्हूण. पूण आतां त्या प्रभुत्वार आदार जाल्यार तिका करार जाल्ल्या स्त्रिये लागीं करार जाली आनी तेज्या आयनकल्याची पतीन ती. थळ्यांक पात्रायचे दोगांयकी, दुसरें कोणी मोदें पडला जाल्यार तांतूं म्हणून जुशे मारीचे, तांकां पात्रायचे, तांकां शिक्षा दिचे म्हूण आसा. दोगां तशें हांगा वय पळया गे हांगा तशें. मागीर दुसऱ्यांक खायलें गे म्हळ्यार तिका धर्न हाडूंक आनी तशें. स्त्रियेन मात्र पाता केलें गे, तिचें पाता मात उखोवन धरचें, तिचें पाता मात उखोवन धरलां हांगा. ते दादल्या मनशाचें खंय? ह्या करण्येंत स्त्रियेक धरलें आनी धरिनातलें इतर मनीस आसात. इतर मनशान तिका कितल्या जाणांनी कितें करणी केल्या तिच्या घाता. देखून त्या इतर मनशांक धरलें गे तांणी धरूंक ना म्हणाली. तशें म्हणाली. आतां थंय फातर घेवन तिका मारूंक रावल्ल्यांनी फाताक आदारूंक नांगी. आतां फातर कोणें नायल्यात, तांणी फाताक आदारूं नांगी, कामात गे आतां मराजे, तांणी फाताक आदार तांकांय मारूं नांगी. हिचें सांगी जावन दी, कोणाक सांग जावन दी, फाता करनातले कोणात? हिका फाता केल्ल्याक आतां फातर मारचें म्हणाली बेनीबाई. तिका फाता केल्या फातर मारूंक आसा म्हणचीन त्या. पूण ते फाता करना धरनातले मनीस, फाता करतना धरनातले, हिका धरलें, हिका फातर मारूंक हाडलां. धरनातल्या मनशांचें तांच्या फाताक तें सोडिचें गे. धरल्यार मात तेका फाता करतना धरल्यार मात तें फाता गे, तेजो मात फाताक जाता गे. फाता करतना धरनातल्यार तें फाताक न्ही गे. कितल्या जाणांनी हांगा फातर कोणायल्ल्यांनी धरून तांणी फाता केला आनी तांकां धरूं ना. तें तिणें हायलायट केलें बेनीबायन. फाता करतना धरल्यांचे फाताक कितें जाता, तांकां शिक्षा नांगी म्हूण. तो फातर देखून तांणी फाताक आदरना, तांच्या फाताक जायनांगी म्हूण तिचें प्रश्न बेनीबायचें. तांणी केलें तांकां धरूं ना, वायट करणी केल्या तांकां धरूं ना, तेन्ना तें फाताक न्ही, धरल्यार मात गी फाताक गी म्हूण तिचें प्रश्न.
देखून जेजू सांगता म्हणाली ती ಎಂತ ಸವಾಲಾಕ जेजू सांगता म्हणाली ती जेजू ಕಾಣ್ತೈತಾ देखून कोणें पाताक करुना तो उबे रावून दी आनी पयलो फातर मारून दी म्हणटा जेजू. तो पयलो फातर मारुया. तुमच्या मध्ये कोणें फातर करुना तो पयलो फातर मारू दी म्हणटा आनी धरणीर परतून बसून उरले थोड्या तांची नांवां बरयता आनी तांची पथकां बरयता म्हणटा बेनीबाई. ह्या करणेंत दवरूंक ना तांची पथकां जेजू उडवां हाडटा एकात कोणें पथक पळय लिपोवन दवरलां तांच्या उजवाडा सगळ्यांच्या मुखार उजवाडा काडटा म्हणटा बेनीबाई. कितें म्हळ्यार कोणें पथक करुना तो मारून दी कोणें मारूना म्हळ्यार तांणी पथक केला म्हळ्यार ते दवले सगळ्यांच्या पथकां उजवाडा हाडली जेजून म्हणून उजवाडा काडटा. कापाटी बुणीस तिका पाथरोवंक पळयतात आनी तांकां जडतेच्या कदेला तावन कोण पळय कापाटी बुणीस हिपोक्रिट्स तिका त्या स्त्रियेक पाथरोवंक पळयतात. देदळा सोमी तांकां जडती करून तूं कोण म्हणून तांचे जडटे बसयले कदेल कोर्ट हांचो कोर्ट तयार करून कदेलार बसून तिका मरणाचें फर्मान दिता पळय तांची कदेलां समेत तांकां लोटून घालता जेजू. तितले मात्र न्ही पब्लीक गॅलरीचेर बसून म्हळ्यार गोठान जडटी जातना लोक येवन बसता गॅलरी आसा पब्लीक गॅलरी म्हणटात थंय बसून लोक पळयता थोडे वटेन क्लॅप आनी मारता. हांगाय हें जेजू मुखार तिकान उडोवन फातोरकण रावल्या मुखार मस्तू लोक उबे रावन पळयतालो. तांकांय जेजू तांकां लोटून घालता जडटेचे तुमी कोण जडटी करूं म्हणटा तेय दवले पडटना एक घडयेन पळयतना कोणी ना पुरो लोक दवला भियान. जेजू उठ्ठा बहिणी म्हणटा तिका बहिणी कोणें फातर मारूं ना गे आमी तुका फातर मारना म्हणटा. हांवें फातर मारून योग्य असो फाताकत करनातलो जेजून जाल्यार कोणा फातर म्हणटा ताणें फातर करूं ना कोणा फातर मारयत. तो असलो भाग्यवान देव आमचो तितलो पवित्र देव तो फातर मारिना म्हणटा. आमकां आनी एक चान्स दिता जिणे बदलूंक. तो लोटून पब्लिकाक गॅलरींत आमकां लोटून घालना प्रेक्षक स्पेक्टेटर जावन पळोवन हेरांची निंदा करत्याक आमकां थंय लोटून घालता. पूण थंय थावन तो ते लोकांक पळोवन येतात पूण जेजू कोण त्या फातर केल्ल्याक गुन्यांवकार करून ताची फिलिंगां जेजू पळयता आनी तिका धैर्य दिता. नवी जिवीत कृपे जिवीत जिवंक जेजू एक वाट दाखयता. हें जेजूचें काम. कृपे जिवीत कृपा तिच्या काळजान बगता जिणी बदलून आनी फातर करिनासतना भाग्यवंत जिणी जियोवंक जेजू तिका एक अवकाश दिता. मुखाचे न्हू तांणी धांपुल्लें सत जेजू उक्तें करता. तांणी धांपुल्लें सत त्या पळया तांणी धांपुल्लें सत म्हळ्यार तांणी फातर केलां तांणी धांपून दवरलां. तांकां फातर करतना धरूं ना पूण फातर केलां तें फाताक न्ही गे तांणी तांच्या फाताक धांपून दवरलें. जेजू तें फाताक उक्तें करता आनी आमी वळखून आमी फातर करूं जो हेरांकी फातकां कारण जावन जो फातर करतना आमी ताका दायेदां करून बगसून फातर करनातले बरी कृपे जिविताक हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे. हें आमचें मिसांव म्हूण जेजू दाखयता. हें जेजू दाखयता. फातर करतल्यान तांणी फाताक रडोवन फाटीं येवन कृपेच्या जिणेन जिवलीं कितलीं सांतां आसात. सांत आगोस्तीन ताच्या जिणे कन्फेशनान बरयता कितलीं सांतां जाल्यार जेजून ताका बगसून कृपेच्या जिणेक हाडल्यान कृपेंत जियोवंक पवित्रपणान जियोवंक तांकां आदार जावच्या बरी तांच्या फातकान तांकां आमी लगाड काडून पळोवन जो जिणी परिवर्तन करून कृपे जिविताची वाट धरूंक आमी सहकार दिचे. हें काम आमी क्रिस्तांवांनी करीचें म्हणटा जेजू. हें दाखोवंक आमकां जेजू आज सलाह दिता. देखून हें सत जाणा जाताना आमी जडती करचे फातर आमच्या हातांतल्यान आपापी ऑटोमॅटिकली आमी सकयल उडयता म्हणटा बेनीबाई. हें करचें आमी हेरांची जडती करच्या वेळार कृपेची जिणी तांकां कृपेन जियोवंक आमी अवकाश करून दिल्ल्या वेळार आमी जडती करून हेरांक आमी जडती करता व्हडल्यो जडतेच्यो मनीस म्हणून भाग्यवंत म्हणून आनी हेरांक फातर मारून व्हडले फातर काडून ओल्यांक लगाड काडूंक बैसरले आमकां आमचें हें जाणा जाताना आमच्या हातांतले फातर आपापी ऑटोमॅटिकली सकयल पडोवन येतात म्हणटा बेनीबाई. कोली बेनीबाईची जाणवाय पळया तिची पवित्र जिणी पळया तिचें भाग्यवंत चिंता पळया तिचे कृपेचें आंतरीक पैन ती आंतरीक तरान कितलें पयस प्रेम तिणें पैन केलां पळया बेनीबायन. बेनूबाई बिज्जूबाई तेजूबाई लिनाबाई हांचें आंतरीक पैन पळया कृपे जिवितान तांच्या मागण्या सो तांचें रुपांतर जाल्लें जिवीत पळया तांची मोवाळाय पळया तांणी हेरांक दिवचो आदार सुदारसून पळया तांणी हेरांक दिवची कुमोक पळया कश्टेतल्यान तांणी घडोवची दुखां पळया हेरांत तांची मोवाळ्या पळया इतलें तांचे भितरलें आंतरीक पळयनात ती पयस पावल्यान जेजूच्या कृपेचें जिवीत जियेतात. जेजू नियमशास्त्र परत बरयता म्हणाली केल्ली बाय
केल्लीबाई म्हणाली, जेजू नियमशास्त्र परत बरयता. फरिजेव जेजूक धरूंक पास म्हणटात, ट्रॅप सेट करतात, ट्रॅप घालतात. दे आर सेटिंग ट्रॅप्स टू कॅच जीजस. वय जेजून थांबून पडाजे म्हणून ट्रॅप घालतात. जेजून काकुळट, मर्सी, नीत, जस्टीस हाचे भितर एक विंचोणी करूंक ते जेजूक वडटात. ताणें जेजून मर्सी दाखयचे की या जस्टीस दाखयचे, जेजून काकूळ दाखयचे की या नीत नियम न्यायनीत दाखयचे म्हूण जेजूक ते ओडूंक पळयतात. हाचे भितर एक विंचोणी करीचे म्हणून ते पास म्हणटात. तेन्ना बेनीबाई म्हणाली, जेजू तिका मरण दिवंक या पातकी स्त्रियेक, वोंडल्या स्त्रियेक मरण दिवंक परवानगी दिल्यार ताणें काकुळट, मर्सी, बगसाणें, मोग शिकयलो. ताणें काकूळ दाखयचें. मरणाच्या प्रमाणें ताका मरणदंडने दिया म्हूण नियमशास्त्रा प्रकार तुमी मरणदंडने दिया तिका म्हण दिल्यार. पूण मरणदंड जेजून आमकां शिकयलां काकूळ दाखोवंक, सूख केल्ल्या बगसूंक, तांचो मोग करूंक. हें जेजून आमकां शिकयलां. हें जेजूचें शिका फेल जाता हांगा. जेजू फेल जाता. एक सांगता आनी एक करता म्हूण जाता. दुसऱ्या वटेन जेजून तिका मरणदंडने दिल्यार जेजूक मरणदंड तो जुदेवांक मरणदंडने दिवचो अधिकार ना. तो आसचो कोणाक, तो पिलाताक, तो अधिकारी. मरण दिवचो तो राय, तो हांगाचो जुदेवांचो रायाच्या जाग्यार रायाचो प्रतिनिधी तो. पळय आमच्या घरा करी सोडून कोण एकलो भितर एकलो आनी आमची कोणी वस्तू खाणून येयलो, आमी ताका जिशू मारूंक जायना. आमी पुलिसाक कंप्लेन करचें. पुलीस ताचेर FIR घालतात, मागीर कोर्टांत घालतात. कोर्टांत वचून कोर्टांत ताका जज आनी पुरो ते आनी सरकार मेळून ताका मरणाचें फर्माण दितात. कोर्टीन शिक्षा दिता ताका. आमकां शिक्षा दिवंक जायना, तें तशें वचाचें. देखून जेजून ताका मरणदंडाने दिलें जाल्यार ताणें मरणाची शिक्षा जेजून तिका फातोरपणान सांगलें जाल्यार तो रोमाचें कानून उल्लंघन करता म्हूण ताचेर आपावाद बसता. ताका अधिकार ना तो. तांचे रोमाचे अधिकारी मात पिलाताक मात्र ती केस पिलाताचेर नडचे, पिलातान फातर मारूंक जायचे. देखून रोमा घरां विरोध रावन उलटें जावन जेजूक लगाड काडूंक ते पास म्हणटात. आनी उपरांत खाले म्हणटात, जेजून स्त्रियेचें मरण दिवची शिक्षा दिनातल्यार तिका फातर मारनाका, तिका बक्षया म्हूण सांगल्यार जेजू नियमशास्त्र उल्लंघन करता. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र शिकयता तें नियमशास्त्र सांगता तें मुखार म्हळ्यार पाता केल्ल्याक कोण प्रद्वाराच्या पाता केल्यार धरल्यार तांकां फातरायचें म्हणून आसा. स्त्रियेन आनी केल्यार दादल्याकय स्त्रियांक दोगांकय दिचें म्हणून नियमशास्त्र सांगता. तें जेजून पाळी नातल्या बरी जाता. नियमशास्त्र उल्लंघन केल्ल्या बरी जाता. ताणें रूल पाळी नातल्या बरी जाता. तेन्ना तो विश्वासीपणाचो पात्र जायना. तो तें दाखयता की जेजू विश्वासी म्हणून ताचो पात्र दाखयना. जेजू थंय चलवता. जेजू तांच्या पासांत पडना. दोनीय तो काकूळ दाखय म्हणना आनी ताका नीत कराय म्हणून सांगना, कांय सांगना. जेजू आनी एक ऑप्शन घेता. जेजू त्या घडये जेजूची काकुळटीची नितीची उंचाय उखोवन धरता. जेजू नितीची काकुळटीची उंच, काकुळट कितली वर्ती, न्यायनीत कितलो वर्तो म्हण ताच्या न्यायनी जस्टीस आनी मर्सी तें कितलें उंचायेची म्हणून जेजू दाखोवन जाता. नियमशास्त्राचो स्पिरीट उखोवन धरता. नियमशास्त्राचें घालें. नियमशास्त्र एक सूख केल्या क्षण जुशी मारक जाता. हें नियमशास्त्र न्ही. सूख करिनाका कित्याक म्हळ्यार स्पिरितांत जियोंक. देखून हर एका नियमा फाटल्यान एक स्पिरीट आसा. तो जावन आसा काकुळट पाता हादारूंक परमिशन दिवचें न्ही. ती काकुळट न्ही. जेजून पाता करा बक्षिता म्हणून ती परवानगी न्ही. पाता करूंक काकुळट पाता करूंक परवानगी न्ही म्हणाली बेनीबाई. परमिशन टू कमीट सीन न्ही म्हणाली. इट इज नॉट मर्सी म्हणाली. ते मागीर तें लिगलिजम धरूंकय न्ही. लिगलिजम म्हळ्यार हर एक अल्या पथकाक अली शिक्षा तितलें मात ताचें काम न्ही. भागार नियमशास्त्राचो स्पिरीट शेवट तो पळयचे म्हणलो. नियमशास्त्राचो शेवट कालेंगी म्हळ्यार जावन आसा रेस्टोरेशन वर पनिशमेंट. नियमशास्त्राचो मूळ उद्देश पनिशमेंट न्ही. आमच्या कानून आमकां कानून आसात ताका तेंकां जालें म्हळ्यार आमकां शिक्षा दिवच्या कानूनाचो उद्देश न्ही. आमच्या कृपेच्या बऱ्या जिणेक
प्रामाणीक जिणेक बऱ्या जिविताक फाटी वचूंक रेस्टोरेशन नॉट पनिशमेंट. कॅनॉनलो उद्देश रेस्टोरेशन. आमी पयलींच्या बऱ्या जिविताक गूड लायफ त्या जिविता फाटी वचूंक फाटी व्हरून पावोंक देखून आडशें गेल्यार तुका अशी शिक्षा मेळटा करिनाका देखून बरी जिणी जिये म्हूण दाखोवंक तो स्पिरीट शेवट हर एका नियमशास्त्राचो तें जावन आसता रेस्टोरेशन. आदल्या जिणे फाटी वचूंक आतां तूं चुकोन सोडून कोणाच्यो सोरी कर्मकार गेलाय सोरचें पण सोडू तुज्या आदलें बऱ्या बाळपणांत तूं बरो आसुलय त्या जिणे फाटी वचो रेस्टोरेशन थंय व्हरून तुका पावोवचें. तो जावन आसा शेवट नियमशास्त्राचो. आदल्या कुरपेच्या जिणेक वेचें पथका तावन तुवें कुरपेच्या जिविताक येचें देखून तिका आतां पथकान ती पडल्या तिका परत कुरपेच्या जिविताक हाडचें तें नवें नियमशास्त्र तो स्पिरीट जेजू दाखोवंक बायसरला. शिक्षा दिवंक शिक्षा दिवचें तें मात्र न्ही. शिक्षा दिवन एकल्याचो जीव काडचें न्ही. जीव काडचें न्ही जिवान बदलूनचें. जेजू दाखयता फाता केल्या क्षणां जीव काडचो न्ही शिक्षा दिवन जीव काडचो न्ही जिवान फाता केल्या तक्षणां जिवान बदलूनचें आनी कुरपे जिवीत जिवंक तांकां कुमो करचें. हें जावन आसा नियमशास्त्राचो शेवट म्हूण जेजू दाखयता. हें आमी आज जीव काडचें न्ही कुरपे जिवीत जिवंक जिवान बदलूनचें हें जावन आसा नियमशास्त्राचो त्यो मुख्य तिरुळू म्हणजे जेजू दाखयता. मुखाच्यान बेन्नीबाई म्हणाली जेजू नियमशास्त्र परत नव्यान बरयता म्हणाली. नियमशास्त्रांत ह्यो प्रसंगती लोकांक इग्गीं कळोवन दी बेश्टे लिगलिझम जावन गेला देखून जेजू नियमशास्त्र नव्यान परत बरयता. जेजू ताच्या पटान बरयता म्हणाली. पयलें मॅट म्हणाली ती पयलें मॅट बेन्नीबाई म्हणाली हांगा 2 तरांचो पंगड आसा 2 तरांचे पंगड आसात 2 तरांचो लोक आसा 2 कॅटेगरीज ऑफ पीपल. पयलें धर्मीक मुखेली रिलिजियस लिडर्स ते चिंतात आमी कठीण काम करता कठीण वावर केला कठीण काम केलां आनी आमी मस्त मागणें केलां देखून आमी शिदा सर्गाक येता म्हूण तांचें आमकां शिदा सर्गाची खात्री आमकां आसा आमी शिदा सर्गाची खात्री आमकां आसा म्हूण हे धर्मीक मुखेली म्हणटा कित्याक मस्त काम केलां आनी मस्त आमी मागणें केलां काम केलां मागणें केलां काम केलां मागणें केलां काम केलां मागणें केलां म्हणटात ते धर्मीक लिडर धर्मीक मुखेली फरिजीव पळयता म्हणटात आमी काम केलां आमी मागणें केलां आमी काम केलां आमी मागणें केलां म्हणटा सांगतात. हें काम केलां देखून आमी सीदा सर्गा येता म्हळ्यार खंडीत खात्री आसा म्हणटात म्हणाली बेन्नीबाई. तांचे चिंताप तशें. आनी एक तराचो पंगड आसा पळय हांगा आसा एक विक्टीम बलिपशू आसा 5 संपळ पडली एकली स्त्री आहा. तो पयलो पंगडाचे जण तिचे आदलें पाता कुस्तितात आमी काम केलां आमी मागणें केलां आमी शिदा सर्गा येता म्हणचे जण हिचें पाता कुस्तितात हिचें पाता मरणाची शिक्षा दिता पळयतात म्हणाली ती. पूण जेजू तिका मुखल्या फुडाराचें नवें जिविताचें तिका ती वाट दाखयता म्हणाली. ते तिका जीव काडूंक पळयता मरणाची शिक्षा दितना जेजू तिका मुखल्या फुडाराची वाट दाखयता म्हणाली. जेजू बिलकुल तिका कंडेम करच्या बदला कंपॅशन नॉट कंडेमनेशन बट कंपॅशन दया काकुळतो बिरमो दाखयता. तिका लजे बदलाक गौरव वाडटा जेजू तिका तूं लजन राव भितर राव भायर येनाका त्या प्रमाणान लजे बदलाक तिका डिग्निटी गौरव हाडटा म्हणाली बेन्नीबाई. तिच्या जिणेक सोलवेल्या जिणेक बरवसो दिता म्हणाली बेन्नीबाई. फरिजीव तिका पाताक दाखयतना जेजू तिका सुडका आनी कुरपे जिवीत दाखयता म्हणाली बेन्नीबाई म्हणाली. ते फरिजीव तिका पाताक आनी मोरान दाखयतना जेजू तिका सुडका आनी कुरपा आनी ससन जिविताची वाट दाखयता म्हणाली. तुज्या आदल्या तुज्या पथका जिवितान तुका त्या जिवीत सोडून बदली जाय. तुका आतां तूं पासांत घालिनाय बंदडेंत घालिनाय तुज्या आदली पथकी जिवितान तुका एका बंदडेंत जेलांत घालूनचो बगर तुका रुपांतर करची कुरपा मेळटाना ती तूं जेजू कडची स्विकार करून तुजे रुजीनी बदलीचे पथकी जिवीत सांडून कुरपे जिवीत जियेचे म्हणाली. आमच्या आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावल सांगता म्हणाली बेन्नीबाई. आयच्या दुसऱ्या वचपांत खंय सांपावल सांगता खंय निजाकी उपकारचें कसलेंगी म्हळ्यार निजायक उपकारचें मस्त संगती उपकारतात पूण निजाकी उपकारची संगती कितें म्हळ्यार तुजें आदलें फाटलें सगळें विसरून सोडिचें तुवें फॉरगेट युअर पास्ट लायफ
मुखलें कितें तें करूंक तुवें पेसाडचें. तुवें पेसाडचें, तुवें वावर करचें, मुखार कितें करूं तें करूंक पेसाडचें म्हणाली. हें तुवें करचें जाल्यार काम म्हूण पयल्या दुसऱ्या वचपाक सांगता, सांगपाक सांगता म्हणाली. आयचें पयलें वचप ही भोव व्हरता बरीत म्हणाली बेनीबाई. आयचें पयलें वचप. आदली घडीत हांव उडा सकाळी आडी नाकात. हांव आतां नवें रस्तो आसतना हांव कितें नवें रस्तां देखून आदलें परस सोड सोडा, नवें हांवें कितें रस्तां तें धरा म्हूण आयचें पयलें वचप म्हणाली ती. आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी गुमान दिनातलीं, आमचें ओवरलूक केल्लीं आमचीं पथकां आमी गुमान दिनातलीं, आमी पळोवंक इंट्रस्ट काडनातलीं, आमचीं पथकांत आमकां धरिनातलीं. खबर उलयता कोणें धरूं ना, आमी फ्री म्हण चिंता हांव ना, आमचीं तें पथक कोणें आमकां धरूं ना जावं पुरो, पूण खबर उलोवन आमी पथकान पडल्या हांव. आमी सोरोप येताना कोणें पळोवन आमकां धरूं ना, पूण आमी पथकान पडल्या हांव. तीं पथकां आमी ओवरलूक केल्लीं पथकां पळय, तीं आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान ताका तीं पथकां आमी पळोवन नियमशास्त्राच्या स्पिरितांत जियेया. नियमशास्त्र स्पिरितानुसार आमचीं पथकां वळखून तीं सांडून कृपेचें जिवीत, मुखल्या फुडाराचें कृपेचें जिवीत जियोंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागया म्हणाली बेनीबाई. आमेन. दिव्यवाणी